नमस्कार, म्हजें नांव माया प्रवीण शिरोडकर। हांव म्हापशां रावतां। तुमकां सगळ्यांक प्रुडंटाच्या पंचपक्वान्न ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। पयलीं म्हणजे हांव एक रेसिपी सांगपाची आसा, म्हणल्यार उड्डमेथी। ती बांगड्याची जावन आसा। बांगडो हो सगळ्यां लोकांक, गोंयच्या लोकांक आवडीचो जावन आसा। चवथ म्हणली जाली न्हय की सगळ्यांक दिसता की आमी बांगडे वचून बाजारांत हाडचे आनी ताजे आतांच नुस्तें करून कितें तरी प्रकार करून खावचो। पूण कितें जाता, चवथीचे 2 दीस जाले न्ही की बांगडो हो खातातूच लोक, हें सदांच परंपरा चालू जावन आयला। पूण हांव तो एक सांगता की बांगड्याचे प्रकार विविध प्रकार आसा। पयले म्हणजे बांगड्याचें सुकें, जें आलें आनी घालून घमघमीत वास घालून तेफळां, गांवठी तेफळां घालून तें तयार केल्लें आसा। आनी तेफळां म्हणलें की ह्या बांगड्याच्याच तेंपार सिजनान तयार जाता। मागीर दुसरें म्हणल्यार ताका बांगड्याची कटलेट करतात, बांगड्याची उड्डमेथी करतात, बांगड्याचे सुके करतात, बांगड्याचे धबधबीत करतात, बांगड्याचे हुमण करतात। अशे तरेकवार आमी बांगड्याच्यो रेसिपीज तयार जाता। आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदता की बांगडो खूब गोंयांत फेमस आशिल्ल्या कारणान हांव ताच्या पासून एक पदार्थ म्हणजे बांगड्याची उड्डमेथी तुमकां करून दाखोवंक सोदता। चला तर आमी बांगड्याची उड्डमेथी कशी तयार जाता, हे सोपे पद्दतीन कशी करूं शकता ही तुमकां सगळ्यांक दाखयतात। तुमी ते लक्ष दिवन आयकात आनी तुमकां जर बरोवन घेवपाचें आसत जाल्यार तुमी बरोवनूय घेतल्यार जाता। पयलीं आमी तुका जे तातूंत घालता साहित्य न्ही ताची म्हायती दिता। पयलें म्हणल्यार आमकां जाय नाल्ल, कांदो घेता। कांदो उबो चिरपाचो आसता, स्लायस करून असो दवरपाचो आसता। उड्डमेथी कित्या वयल्यान आयला की तातूंत उड्डाची दाळ यूज केल्ली आसता। ती म्हणल्यार उड्डमेथीक आमी करपाची आसा ही उड्डाची दाळ। 1 कप जर सोय आसली जाल्यार आमकां 1-2 टीस्पून आसा पळय ती उड्डाची दाळ घेवपाक जाय। तशेंच आमी तातूंत दाटसाण येवपा खातीर आनी टेस्ट येवपा खातीर उड्डमेथीक तांदूळ घेवचे पडटा। ते तांदूळ आमी 2 टीस्पून घेवपाक जाय। तिसरे आमी कोथमिऱ्यो 1 टीस्पून कोथमीर घेवपाक जाय। 10-12 अशी मिरयां घेवपाक जाय। आनी थोडेशे आमकां 1 टीस्पून आमी मेथयो घेवपाक जाय। उडद मेथी, परत मेथी ह्या शब्दाचो जो अर्थ आयला म्हणजे तातूंत मेथी यूज केल्ली आसा। तशेंच आमकां बांगड्यांक हिवळान न येवपा खातीर आमी हळद यूज करता, जी गोंयकारांक नुस्त्यान जायच पडटा। तशें आमसाण जाय म्हणून आमटाण येवपा खातीर आमी हो लिंबाचे एवढो इतलो ल्हानसो गुळो करून आमटाणीचो घेवपाक जाय। आतां आमी कितें करया, पयलीं बांगडे आसता बाजारांतून हाडले ते बरे निवळ करून ताजे अशे बारीक कुडके करून घेवपाक जाय। जर तुमकां शेस्टी नाका जाल्यार तुमी शेस्टी अवॉयड करूं शकता, पूण शेस्टी घाल्ल्यान बांगड्याचे उड्डमेथीक बरीच टेस्ट येता। आमी तांदूळ, मेथयो, मागीर कोथमिऱ्यो, मिरयां, उड्डाची दाळ, मेथयो हें सगळें भाजून अशें तांबडे भाजून करून घेवचे आसता। पयलीं आमी सोय, मिरसांगो, कांदो आसता तो भितर आनी हळदीचो पिठो हें घालून वाटप अशें तयार करून घेवपाचें पडटा। मागीर वाटप तयार जालें की दुसरें वाटप म्हणल्यार जे आमी हें सगळें भाजून घेतिल्लें आसा, मेथयो बी उडीद दाळ, ते आमी बरे थोडे सोयेचे घेवन सोयेन वांटून घेवपाचें। खरखरीत वांटपाचें आसता, हें बारीक करनात, चड बारीक करनात, ताका टेस्ट वेगळी येता। हें मोठेशेंच वांटपाचें आसता। आनी दुसरें म्हणजे मिठा शिवाय काय आमचें कांयच चलना, निमाणे कडेन मीठ घालूनच तो पदार्थ रुचीक लागता। आतां तुमकां सांगता, हे आतां आमी 3 बांगडे घेतिल्ले आसा, 1 कप सोय घेतिल्ले आसा, 1 कांदो घेतिल्लो आसा, अर्दो कांदो फोडणाक घेतिल्लो आसा। हे सगळें आमी 5 मनशाचें प्रमाण सांगितलेलें आसा। एकदम लो फ्लेम दवरपाची, 100-100 आसा। पयलीं बरो बारीक चिरून घेतिल्लो कांदो घालात, तातूंत 1 चमचो सुमार तेल घालात आनी मातसो तामसो करून घेयात। हो कांदो तांबडो जाता म्हणसर तुमकां एक कितें गजाल सांगूंक सोदता, म्हणजे एक टीप कशी दिवंक सोदता, म्हळ्यार केन्नाय जर तुमकां दिसलें तुमचे मेथयो चड पडल्याश्यो
आनी जर तिखसाण बी जर चड जाली जाल्यार तुमी इल्लोसो नाल्लाचो रोस घेवन ते घालून ते डायल्यूट करून मागीर ताजी तिखसाण आनी तुमी मेथयाची कडवटसाण काडून शकता। तशेंच आमी आतां हांगा एक खोबरेल तेल घेतिल्लें आसा। पयलींसून आमी खोबरेल तेल वापरता, पण तुमी जर तुमकां खोबरेल तेल आवडना आसत जाल्यार तुमी सनफ्लावर यूज करपाक शकता। खोबरेल तेलान तुमची हिवळाणूय मोडटा आनी गोंयान चडशे लोक पयलींसून खोबरेल तेलूच खाताले। मातसो तुमी वाडोवंक शकता। वाडयल्या उपरांत मातसो तांबडो जालो कांदो, असो एक कांद्याचो कसो एक फ्लेवर आयिल्लो आसता आनी तुमकां दिसतलें की कांदो मातसो असो तपकिरी रंग म्हणजे असो लालसो चड काळो करपाचो ना। फोण्ण जर काळे करत जाल्यार उड्डमेथीन तो काळो दिसता आनी ते बरें दिसना। उड्डमेथी तुमी तुमचे चपाते बरोबर, चडशे लोक आमी गोंयान शीत म्हणलें सामकें फेमस, शिता शिवाय आमचें जायना, सो शिता बरोबर खावं शकता। आनी जर आतां तुमी आतां डायबिटीज म्हणलें की लोक शीत एवॉयड करता तेन्ना तुमी उकडे तांदळाचे शिता बरोबरय खावं शकता, नाजाल्यार चपाती जावं ब्रेड ताचे बरोबर वांगडा खावपाक शकता। आनी उड्डमेथी आमी म्हणटा कितें शेळे खावचें न्ही, पूण जर उड्डमेथी तुमी रातची करून दवरली आनी ती सकाळी खाली जाल्यार थंड जाल्यार ती चड बरी लागता। आतां हो कांदो असो तांबडो जावन आयिल्लो आसा। आतां हांव तातूंत जे वांटप केल्लें आसा न्ही, सोय, कांदो आनी मिरसांग आनी हळद घालून जे वांटप केल्लें आसा न्हय ते घालता। तुमकां जर पातळ आनी दाट जाय तशी त्या प्रमाणे करपाक जाय जाल्यार तुमी ते उदक घालून पातळ दाट करपाक जाय। म्हाका मातसो खतखतो येवपाक जाय। आतां हातून हांव चवी प्रमाणे रुचीक 1 चमचो 1 टीस्पून मीठ घाल्लें आसा। तुमी अदमासा प्रमाणे तुमकां जाय तितलें टेस्ट करून मीठ घालपाचें। आतां हें वांटप शिजपाक लागिल्लें आसा। आतां दुसरो नेक्स्ट स्टेप म्हणल्यार हातून बांगडे घालपाचे। मागीर ते बरें अशें धवळून घेयात। आनी आतां दिसता न्ही तुमकां ही आतां उड्डमेथी अशी दाटशी दिसता, सो ताका आनी शिजता म्हणसर ती आनीक दाट जातली। ताचे खातीर हातून तुमकां जशें जाय तशें परत तातूंत उदक घालचें। कित्याक अशी पातळ अशी मातशी करून घेतली न्हय, कित्याक तातूंत परत आनीक वांटण येवपाचें आसा। तांदूळ मेथी घालून जे केल्लें आसा न्ही ते तांदळाचे वांटप घालना फुडें ती आनीक दाट जावन येता, सो पयलींच ती पातळ दवरपाची। आतां हें बांगडो शिजसर आमी रावपाक जाय। आतां हे बांगडे शिजसर एक 10 मिनटां तरी आमी लागतली आमकां बांगडे शिजता म्हणसर। आतां ही एक जाली बांगड्याची उड्डमेथी। कोण जर एक बांगडे खायना, थोडे लोक बांगडे खायना जाल्यार तांणी सुंगटाची करून पळोवपाक, अशीच करपाची जशें हांवें बांगड्याचें सांगलां तशेंच प्रमाणान तुमी हाजी सुंगटाची उड्डमेथी करूं शकता। विसवणाची तुमी जाय जाल्यार करूंक शकता। विसवणा अशें धाकटोसो विसवण आसता पळय, व्हडलो न्ही, धाकटो विसवण कळवो आसता पळय तो हाडून बांगड्या सायजीचो हाडून अशीच तुमी उड्डमेथी तयार करूं शकता। आतां जर कोण बांगडो आनी नुस्तें खायना आनी तांकां उड्डमेथी जाय जाल्यार तांणी आमाडे, तोर किंवा बिमलां आनी भाजयेन भाजी म्हळ्यार केळे सुद्दां, हरवे केळे आसता पळय ताज्या पासून सुद्दां उड्डमेथी तयार करूंक शकता। पूण ताजे खातीर आमी तातूंतली फक्त मेथयो हो इन्ग्रेडियंट आसा पळय हो काडून दवरपाक जाय। वेजाक मेथयो आमी यूज करना, बाकी जे सगळे साहित्य दिलां ते तशेंच घालपाचें। वेज म्हणल्यार पुरो मेथयो घालपाची गरज ना। आनी फक्त वेजान तुमी पयलीं फोण्ण मारचें पडटलें। आमाडे जर घालतली जाल्यार आमाड्याक सांसव आनी हिंगाची फोडणी दिवंक जाय आनी ताज्या उपरांत तातूंत आमाडे घालूंक जाय। आनी आमाडे घालतकूच तातूंत इल्लोसो मिरसांगेचो पिठो आनी हळदीचो पिठो घालून ते आमाडे बरे शिजोवंक जाय। आनी आमाडे शिजल्या उपरांत जशें आमी आतां वांटप केलां सोय आनी मिरसांग घालून आनी बाकीचे जे इन्ग्रेडियंट्स घालून केला तशेंच वांटप करून ते आमी तातूंत घालूंक जाय आनी मीठ घालूंक जाय। पूण आमाडे म्हणलें की तातूंत गोड येता। हांगा जशी मेथी येता
हांगा गोडसाण ना पूण थंय गोड येता. सो ते गोड घालून आंबट आनी तिखट अशी हाजी उड्डमेथी आंबाड्याची करूंक शकता. आतां हे बांगडे शिजून आयिल्ले आसा आनी चड बांगडे परत परत अशे खूब शिजोवपाची गरज ना. बांगडे जर चड शिजयले ते मोडटा आनी ताचे कांटे भितर गेल्ल्या कारणान तो पदार्थ तुमी खावपाक बरो लागना. ताज्या खातीर जितले जाय त्या प्रमाणूच नुस्तें शिजोवपाक जाय. ताजो ज्यूस आसता न्ही तो भितर उरपाक जाय. ओवर कूक जाल्ल्या कारणान मागीर कितें जाता ज्यूस जर तो भितर गेलो जाल्यार बांगडो सारको सुको कसो लागता. सो जितले बांगड्याक शिजपाक जाय पळय तितले शिजूंक जाय. आमकां दिसता की शिजुना म्हणून आमी चड वेळ शिजयलो जाल्यार उड्डमेथी जावं कसलो आयटम बरो जातलो. पूण तशें नासता. जितले जाय त्या प्रमाणांत शिजपाक जाय. आतां आमचे हे बांगडे शिजून आयिल्ले आसा. आतां आमी नेक्स्ट स्टेप म्हणल्यार जे उड्डाची दाळ, कोथमिऱ्यो, मेथयो हे सगळे जे वांटून भाजून घेतिल्ले आसा अशे तांबडे करून ते हे थोड्याशा सोयेन भाजिल्ल्या सोयेन वांटून घेतिल्ले आसा पूण मोठे खरखरीत. तुमकां दाखयता पळय अशे खरखरीत आसता ते अशे बोटाक लागना फुडें खरखरीत जावंक जाय. आनी ते आतां घालपाचो उद्देश म्हणल्यार कितें की जर ते पयलीं सुरवातेकच आमी घाले जाल्यार मेथी चड शिजल्या उपरांत ताची कोडसाण वाडटली आनी कोडू जातली. तुमची उड्डमेथी मागीर कोडू लागतली. वायट लागची ना, भायर उडोवपाची जावची ना पूण कोडू कशी लागल्या कारणान मातसो टेस्ट बदलतलो. म्हणून पयलीं उड्डमेथी करून बांगडो शिजल्या उपरांतूच हे वांटप घालपाक जाय. आतां हे वांटप घालें न्ही. आतां हो बरो एकूच उकळी आयली की हे गॅस बंद करूंक जाय म्हणजे तुमची उड्डमेथी तयार जाता. आनी मागीर तुमी ताचो आस्वाद घेवंक जाय, टेस्ट करून पळोवपाक जाय. मीठ जर कमी आसलें जाल्यार मातशें पयलींच एड करा. मागीर खतखतो येवन ते बंद करूंक जाय. अशे तरेन आमची ही उड्डमेथी तयार जाता. आतां 1-2 मिनटां पळयात तुमी. आतां एक व्हडलोसो उकळी आयली की गॅस बंद. उड्डमेथी तयार. आतां ही उड्डमेथी तयार आसा ती आमी एका आयदनान काडून घेवया. चला तर ही आतां बांगड्याची उड्डमेथी तयार जाल्ली आसा. आतां तुमकां टेस्ट करून कशी जाल्या ती सांगता. असो कोपो सुटिल्लो आसा सारको. बांगडो तयार जाल्लो आसा. बांगड्याचो कुडको घेवन आतां ही तुमकां खावन दाखयता. वा इतली बरी जाल्ली आसता. फॅन्टास्टीक. तर तशेंच तुमी ही उड्डमेथी घरा करून पळयतली अशी हांव आशा दवरतां. थँक्यू सो मच.